काँग्रेस पक्षांतल्यान भाजपान वचून प्रमोद सावंत सरकाराक तेंको दिल्ल्या काँग्रेस पक्षाच्या 10 आमदार आनी हेरांचेर काँग्रेसीन कागाळ केल्या. बनावटगिरी, फटिंगपणां केल्ल्याच्या आरोपा सकयल पणजे पुलिशेन प्रदेश काँग्रेसीन कागाळ केल्या. बुधवारा दीस सकाळीं प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडणकार आनी हेरांनी पणजे पुलिशेन वचून आमदार आनी हेरांच्या विरोधात कागाळ केल्या. आयज आमचे कडेन एक डॉक्युमेंट पावले जेन्ना आमचे मॅटर डिस्क्वॉलिफिकेशनाचे चलताले तेन्ना आनी त्या हेजे प्रमाणे एक मिटींग जाली गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीची आनी त्या मिटिंगेक एक रेजोल्युशन घेतलें की गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी आमदारा सकट भारतीय जनता पार्टीक मर्ज जाली. आमी डॉक्युमेंट चॅक केले, मिनिट्स बूक जे म्हाजे पोझिशनान आसात. सगळे एज अ प्रेसिडेंट आय एम द कस्टडियन ऑफ ऑल द डॉक्युमेंट्स ऑफ माय पार्टी. लेटर हेड, आमगे सील, मिनिट्स बूक आनी चॅक करतकीर कळ्ळें की आमची मिटींग 10 जुलय 2019 जावंकूच ना. 2 मिटींग आमच्या ऑफिस बेरान जाली. एक जाल्ली 29 मे 2019 आनी दुसरी 8 डिसेंबर 2018. म्हणजे ही 2 भशेन मिटींग आसता आमचे. PCC ऑफिस बेरज मिटींग ही 29 मे 2019 म्हणजे ते क्लेम करतात 10 जुलयाक जालें म्हणून. सो तेजी पयलींची मिटींग लास्ट जाली ती 29 मे आनी तेजे नंतरची मिटींग जाली ती 24 जुलय 2019. सो हेजे मदीं आनी आमच्या ऑफिस बेरज मिटींग जाली ना. आमची PCC एक्झिक्युटीव कमिटी आसता तेजी लास्ट मिटींग तेजे डेटी पयली जाली ती 8 डिसेंबर 2018 आनी तेजे नंतर जाली ती 12 ऑक्टोबर 2019. सो त्या दिसाक एक्झिक्युटीव मिटींग जाली ना, PCC ऑफिस बेरर मिटींग जाली ना. ही मिटींग जेन्ना मर्जर डॉक्युमेंट तयार जाले, स्पिकरान ह्या डॉक्युमेंटाचो खंयच उल्लेख नाशिल्लो की ह्या डॉक्युमेंटाच्या आधाराचेर आमचे 10 आमदार गेल्यात, तेंची मर्ज जाली, हें खंयच नाशिल्लें. सडनली हे डॉक्युमेंट आमचे कडेन हालींच हातीन पडले आनी तेन्ना कळ्ळें की आमचे कडेन एक अन्याय जाल्लो आसा. आमचे लेटर हेड्स, आमचो सील, आमची मिनिट्स सगळे मॅन्युप्युलेट केल्यात, फॉर्जरी जाल्ली आसा, चिटींग जाल्लें आसा, फॉर्ज डॉक्युमेंट्स क्रिएट केल्ले जाल्ले आसा एक खरें म्हणून दाखोवपाचो. सो दीज आर ऑल वेरियस ऑफेन्सेस हॅव बीन कमिटेड by 10 MLAs and various other people who have claiming themselves to be the part of PCC. त्या PCC कोण ऑफिस बेरर सुद्दां ना. PCC मिटिंग्स आमचे रेग्युलर जाता. PCC मिटींग ते कोण आसतात हे आमचे ऑलरेडी डॉक्युमेंटेड आसता. सो अशी की कोणी येवन ती PCC मिटींग म्हणून क्लेम करता. सो ह्या हेचेर आमी आयज पुलीस कंप्लेन केल्ली आसा की फॉर्ज डॉक्युमेंटाच्या आधारे एविडन्स क्रिएट करपाचे प्रयत्न केल्यात. तितून भितर आमी फॉर्जरी जे अंडर सेक्शन 463, चिटींग 415, यूज ऑफ फॉर्ज डॉक्युमेंट्स एज जेन्युइन डॉक्युमेंट 471, पॉसेसिंग एंड यूजिंग काउंटरफीट सील एंड काउंटरफिटेड लेटरहेड सेक्शन 473, 476, फॉल्स एविडन्स क्रिएट करप आनी फॉल्स डिक्लेरेशन दिवप. म्हणजे त्यांनी फॉल्स डिक्लेरेशन दिला प्रत्येक आमदारान हे डॉक्युमेंट आनी हे सगळें आसा ते सारकें आसून. सो ह्या हेजेर आमी कंप्लेन दिल्ली आसा आनी आमी PI कडेन मागला की बेगीन बेगीन इन्व्हेस्टिगेशन करचें. जे कोण कल्प्रिट्स आसा तांकां इमिडिएटली अरेस्ट करचें आनी तेंचे कडल्यान हे डॉक्युमेंट जे आसात ते पोझिशनाक घेवचे. कारण ते डॉक्युमेंट ओरिजिनल डॉक्युमेंट अजुनूय तेंच्या पोझिशनान आसा आनी ते डॉक्युमेंट आनी कडेन ते यूज करपाक शकतात फॉर्ज करून. सो ह्या हेजेर आमी आयज पुलीस कंप्लेन दिल्ली आसा. गिरीश बाब, आता जे तुम्ही म्हणटा न्हू फॉर्जरी हे जाल्या, सो ती जाल्या सेक्रेटरेट, सो ते परवरे ज्युरिडिक्शनान पडटा. सो तुमी थंय परवरे पुलीस स्टेशनानूय कंप्लेंट दितले काय म्हणून? आमचे हेड जे मेन ऑफिस आसा PCCचें ते पणजे ज्युरिडिक्शन आसता. आमची जर सपोज चोरी जाल्यार जावं फॉर्जरी जाल्यार ते आमच्या ऑफिसांतल्यान जाले. ते खंय व्हरून हें केलें तें नाका आमकां. आमचें ऑफिस खंय सिच्युएटेड आसा इज इन द पेंजीम ज्युरिडिक्शन. सो इट इज द ड्युटी ऑफ पेंजीम पुलीस स्टेशन. ते तेणी खंय हें करपाचें, मागीर कितें हें करपाचें आमी ऑलरेडी दिल्लें आसा आनी तांकां मागला की खंयच्याच प्रेशराचेर येनासतना तेणी डिसिजन घेवची. आनी हें क्लियर कळटा की फॅब्रिकेटेड अशी मिटींग जावंकूच ना आनी तें कोणाक अधिकारूय ना मिटींग ती कॉल करपाक. आनी तेणी थोडे नांवां जी थोडी यूज केल्लीं आसात त्या हेतून. प्रसाद आमोणकर म्हणटा ब्लॉक प्रेसिडेंट,
तो त्याचे नंतर सुद्धा आमच्या बरोबर आशिल्लो त्याने सायन मारल्या प्रोपोजर म्हणून एक जितेंद्र गांवकार म्हणून आसा तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस बेरो तो PCCचो पार्ट जावपाक शकना दोगूय PCCचे पार्ट जावपाकूच शकना तितून एकल्यान मला प्रोपोजर एकल्यान मला सेकंडरी म्हणून आणि तेजेर थंय खूप मेंबरांनी सायन मारलेली आसा म्हणजे त्या सायन मारली तितून भितर आमकां खबर सुद्दां ना हे लोक आसा काय कितें ते म्हणजे जवळ 56 लोकांनी कितें तरी ते सायन मारल्यात की ते PCCचे ऑफिस बेरर म्हणून तितूंतलो कोणूच PCCचो ऑफिस बेरर ना आणि हे इन्व्हेस्टिगेशन केले नंतरूच कळटलें आणि त्या खातीर हांव मागलां तेजी बेगानचे बेगीन इन्व्हेस्टिगेशन गिरीश, राज्याचे सगळ्यात व्हडले जे न्यायालय विधानसभेन तुमकां न्याय मेळूना, तुका कितें दिसता की ह्या पुलीस स्टेशनार तुका न्याय मेळटलो? आमकां अजुनूय न्यायदेवतेचेर विश्वास आसा. देशाचे सगळ्यांत व्हडले जे कोर्ट आसा तेंचेर आमकां विश्वास आसा. हे वेगळे तरेचो प्रयत्न करता BJP राज्यांत. ते कॉन्स्टिट्युशनल ऑथॉरिटीक काबार करतात, कॉन्स्टिट्युशन काबार करतात, पूण शेवट न्यायदेवता ही सर्वश्रेष्ठ आसा आनी आमकां विश्वास आसा अजुनूय न्यायदेवतेचेर की न्यायदेवता आमकां न्याय दितली. न्याय थोडो आमकां लेट जाता खरो पूण न्याय मेळना. आमचो सभापती आसा तो सभापती कॉन्स्टिट्युशनल ऑथॉरिटी प्रमाणे वागना. ताणें 20 म्हयने काडले आनी ताणें टायम कितलो घेतलो हियरिंगाक. आमची हियरिंगां मॅक्झिमम 6 वरां घेतली ताणी एंटायर 20 म्हयन्याक. सो 20 म्हयने खंय आनी 6 वरां खंय म्हणजे हे तांकां जी ऑर्डर कितें दिवपाक हें केल्यार ती इमिजिएटली 1 म्हयन्यान जावपाक जाय आशिल्ली. त्या ऑर्डरीक ताणें 20 म्हयने काडले आनी तो म्हणटा आपूण सिविलायज आनी हांव अनसिविलायज. सिविलायज कोण? जो कायदो जे कॉन्स्टिट्युशनाक रिस्पेक्ट करना, डेमोक्रेसीक रिस्पेक्ट करना, सुप्रीम कोर्टाक रिस्पेक्ट करना ताका सिविलायज म्हणपाक शकता. आनी जे आमी न्याय मागता झगडटा आमी अनसिविलियन म्हणतो. म्हणजे हेजे वयल्यान लोकांक गोंयच्या लोकांक कळ्ळें कोण सिविलायज आनी कोण अनसिविलायज. आता कंप्लेंट कोणाच्या अगेन्स्ट केल्या तुम्ही? ती कोणाची सायन आसा तेंचे काय? जे 10 आमदारान सायन मारल्यात, 10 आमदारान डिक्लेरेशन दिल्लें आसा त्या बरोबर 65 लोकांनी सायन मारलेली आसा. बाकीचे 65 म्हणजे हे केन्ना PCCचे ऑफिस बेररच नाशिल्ले.